एक मांकडू 5 दिवस थंडूत कांतू न्हावून घेऊन मुक्ती पावलो. नारायण मुन्य नारदालागे श्रीहरीनं लक्ष्मीक सांगितलं टूचे अधिक मासाची कहाणी सांगताय. तशीची अनेक कहाणी बी सांगताय. मागशी केरळांतून कर्दय म्हणलं नावाचे अगदी कंजूस ब्राह्मण आशिल्लो. ताका बरी दुडवां आशा. दुड्डूच अट्टूच म्हणलें की उरतो. दुड्ड कमोच खातीर तो बरें जेवण बी जेवना, बरी वस्त्र बी घाल घेना, ना केन्नाच एक स्वच्छ जावन उरचें, देवाल काम कर जेवण कसं ताणें केलें ना. बरी सबंद दिवस कशीपणी करून दुड्ड हें करताणे. अन्याय जाल्यार वेळ ना, कोणाक द्रोह केल्यार वेळ ना, अट्रे ताणें दुड्ड संपादन करून तो कसं करचो की म्हळ्यार भुंयत एक कोळश्यांत घालून धांपून दवरतलो. आनी तो दुड्ड काडचो ना ताणें. तशें तो घोटलो कर्दय म्हण सोडून कंजूस मारवाडी म्हणून अपेक्षा केलें ताका. रात्र दिवस म्हण अशें काय ना, बरी दुड्ड एकची संपादन करता गेले. कोणाक लेगीत वच्चे म्हाका बरें दुड्ड दिया रे, म्हाका काम दियाच रे म्हणचें आनी दोड करचें अशें करता उरता. एक पंत तागेलो एकलो दोस्त उरता. तागेले वचून म्हाका खंयचें पूण एक काम दी रे, म्हगेलें कसं ना म्हूण मस्त दुख्ख शेकोन दाखयता. तो मित्र तागेलो बरो उरता. तागेले व्हड तोट बी उरता. ते तोटांत तूं मस्त नमुन्याचे पलारूक उरताचे. तेन्ना तो दोस्त ताका तागेले कामा म्हूण राबून घेता. हो ताणें सांगितलें खंयचें काम उरल्यार बेणा करता आशिल्लो. तशें ते दोस्ताक हागेचेर एक पापशें सांगी आपल्याला भाव वायता पळोवंक येता आशिल्लो. हो बी तागेले चंद करून उरता. तेन्ना तागेले दोस्ताक कसं दिसता हो छंगुरो हांव राय्याला बी वचून दुसरो कसलो नोकर केले से म्हणून हागेले तागेलो टू तोटा जबाबदार तो राय्याले काम करचें म्हणून आता हक्क बरें जालें. हो कसं करता की म्हळ्यार ते तोटान जे लोट्ट फळ खावचें आनी चड अशी लोटोची विकचे आनी तो दुड्ड हाण घेवन भुंयन तूं लिपोवन दवरचें. अशी एक पंत तागेलो तो दोस्त येता शहरांतल्यान हांगा गांवांक आनी येवन तागेले आमगेले तोटान जाल्ले फलवस्त व्हरच्या म्हूण आयला हांव म्हणटा. तेन्ना म्हणटा ना रे मर्या, हांव भिक्षे खातीर गांवांक गेले तेन्ना हांगा वटोवची दुश्ट पक्षांनी येवन घेवन ती फळ आनी खावंक घेवन वता आशिल्ले. हांवें कितलो लोकांक मारल्या गोतस की पक्षांक म्हूण ते पक्षाले फाल्स तांगेले पक्का बिक्का हाण दाखयता. तेन्ना तो खरें म्हणलें करून तो मित्र उर्रे तूं बेजार करनाका म्हूण तो परत आनी शहरा वता. हाक बरें जालें हाण बरी काय ना. ते थंय तोटान जे लोटोवची फ्रुट्स विकचे आनी ते दुड्ड लिपोवन दवरचें म्हणून बरें जेवण करना ना, एक बरें वस्त्र घालून घेना, कायम एक पीक मागतलो करून फिरता उरता. तशीच एक दीस तो मरता. तागेलें मड सुद्दां कोणी पळोवचें ना. थंय ते कुसून वता तागेलें शरीर. तागेलो आत्मा यमधर्मालयाक व्हरताच यमदूत. तेन्ना यमधर्म विचारता चित्रगुप्ताका हागेलें कसं बाबा पाप आनी पुण्य म्हणून. तेन्ना चित्रगुप्त म्हणटा हो मस्त कंजूसपणान जगला, कोणाक एक बरें जेवण घालना, हांवें कसं एक बरें काम केलें ना, हाणें काही लोकांक मोस करता आशिल्लो म्हणटा. तेन्ना यमधर्म म्हणटा तर हाका 100 वाराचे मांगडाल जन्म दी, हे ताणें फलवस्तू चोरील्याक शिक्षा आनी हाका आनीकची नरकवास बी दी म्हूण सांगता. तेन्ना तो चित्रगुप्त म्हणटा हो ब्राह्मण जावन कंजूस आशिल्लो, नंतर हाणें चोराले काम करचें सुरू केली. तशें न्हू हो थोडे वर्स प्रेत जावन उरो, नंतर हाका मागडाल जन्म दिले असे म्हूण ताका प्रेत जन्मांत घालता. थंय बी तो मस्त नमुन्यान कश्ट भोगता, भुकेन आनी तानेन वळवळतो. तेन्ना ताका पश्चाताप येता ते आत्माक, तेव्हा हांव ब्राह्मण जन्मा येवन बी कोणाक एक बरें केलें ना, कोणाक बरें जेवण घालें ना, कसं दान धर्म केलें ना, देवाल पूज केलें ना, कायम हो एक नमुन्यान भीक मागतालो उरलो म्हणून म्हाका प्रेत जन्म मेळ्ळो म्हणून मस्त तो दुख्ख करता स्वताक. तशीच तो ते प्रेत जन्मांतल्यान एक मांकोड जावन जन्मा येता. कालून जन्म म्हणल्यार एक पर्वता लागीं दाळबाचे रूख आनी मस्त नमुन्याचे वृक्ष, गोडा उदकाचे सरोवर उरता. थंय हे मांकडाक जन्म मेळटा. थंय आशिल्ले ते न्हंय इंद्रान निर्माण केल्ले कुंड आशिल्ले ताका मृगतीर्थ म्हूण नांव आशिल्लें. देवत लोक राक्षस लोकांक भयान थंय पक्षी रूप घेवन येवन ते कुंडांत न्हांवूंक घेवन वता आशिल्ले म्हूण ताका मृगतीर्थ म्हूण नांव आयिल्लें उरता. थंय हो मांकोड उरता. थंय मस्त नमुने फलवृक्ष उरल्या बी ताका एक बी खावचें जायना. तेन्ना नारद मुनी कसो म्हणटा मदेची बरो इतलो तूं पाप केलें ते कर्दयाक मांगडाल जन्म कशी बाबा मेळ्ळो तें म्हाका सांगता म्हूण सांगता.
तेन्ना नारायण मुनी म्हणटाचे मागशे हे कर्दय ब्राह्मणान आशिल्ले गांवांत तूं चित्रकुंडल म्हणले एकलो वैश्य आशिल्लो तारकी म्हणले तागेली बायल तो बी बरोची विष्णू भक्तू आनी ती बी पतिव्रत आशिल्ली तांचे दोगो लोक अधिक मासो अगदी भक्तीन करत आशिल्लेची आनी अधिक मासाचे उद्यापन बी करत आशिल्ले एक पण तशी उद्यापनाक मस्तक ब्राह्मणांक विद्वांसांक दंपत समेत आमंत्रण दिल्लें उरता तेन्ना हो कदर्य हो ब्राह्मण बी थंय वता आनीक ते घोबायलांक मस्त होगली सुद्दां तांकां म्हणटा तुमी हे पुरुषोत्तमाले व्रत बरें करून तुमी आचरण केल्या हे अधिक मासा उद्यापनाक तुमी बाकी ब्राह्मणांक पटोवची मस्त दक्षिण दिले जाल्यार म्हाका मात दिलें ना म्हाका थोडे दिले तुमी इतले बरेचे अधिक मास करून तुमी म्हाका मात तशें कशें जाल्यार केलें म्हणून बेजार लागल्यार कोण दाखयता तो तेन्ना ते घोबायलां आनी इतले दक्षिण दिवन खूश करतात तेन्ना हो ते व्हर घेवन परत ते भुंयतूं पुर्त वता ताणें पुरुषोत्तमाल पूज पळोवन घेवन ते अधिक मासाक दुर्बा आशेन होगलीसिले तशें जावन ताज्यान ताका पुण्य प्राप्त जावन ताका ते मृगतीर्थांतूं मागडाल जन्म मेळ्ळो म्हणून मुनी सांगतात नारद मुनी कसं म्हणटात बरो इतलो तूं पाप केले ते माकडाक असले छंद आशिल्ले न्ही का मस्त नमुने फलवृक्ष आशिल्ले वनांतूं कशी एक ल्हान करत अशें जालो तो मांकडो म्हणून विचारता तेन्ना ताणें म्हणटाची पळय मागशी श्रीरामचंद्राले बायल जाल्ले सीतेक रावणान चोरून व्हेले तेन्ना रामान लंके वचून रावणा बरोबर युद्ध केलें आनी रावणा मारले ते युद्धांत विभीषण आसून कोण्णीय राक्षस जिवंत उरलांचे मांकडो बी मेलेचे जाल्यार श्रीरामचंद्रान रावणा मारिल्ले देखून देवतलो खूश जावन रामा म्हणटाची रामा तूं रावणा मारून आमकां तूं मस्त उपकार केलो आमकां मस्त खुशी जाल्या तूं कसो जाय तो वर माग म्हणटाची तेन्ना राम म्हणटा देवा तूं वर दिवचो जाल्यार हे युद्धांत मेलिले तूं मांकडांक जीव येवका तेन्ना देवत लोक तांकां तथास्तु म्हणून वर दिवं वतात तशेंच हे मोहन गेलो मांकड निद्यांतल्यान उठल्यावर उठान बसतात आनी श्रीरामचंद्राला स्तुती करतात तेन्ना राम म्हणटा हे सुग्रीवा हनुमंता अंगदा जांबवंता तुम्ही हट्टू लोक मांकड आयच्यान हे हट्टू मांकडा बरशी खंय जेवताय थंय मुर्चे हाडना आनी हे मांकड हट्टूची दीर्घायू जावन उरोची हन्नी उरची वनांत हट्टूची भरपूर फल दिवत असेल झाड दवरची बरे थंड उरो आनी तुमी थंय हट्टूची आनंदान उराची म्हणून राम तांकां आशिर्वाद दिता तशें जावन रामाला आशिर्वादान मांकड हट्टू खंय उरताची थंय सरोवर थंड उदक आनी व्हड फळ दिवत असेल रूख उरता जाल्यार आमी तंदन केल्ले पुरवार जर वायट उरला रे ते तर भोगू का न्हय हो मांकड बी व्हड जावन वाडता आनीक तेगेले मांकड बुद्धी ना हट्टू कडेन फिरता उरता जाल्यार रे ताणें केलें ताणें खावपा म्हळ्यार तेगे तोंडाक पट्टूची भितरल्यान बक्कशें जावन तोंडांतल्यान रक्तस्राव जाता उरता का दुखी ताका कसनय खावचें जायना खावपा म्हण आशेन जर कसनय फळ खावचें गेला बा ताका तोंडाक घेवन चापचें जायना तेन्ना तो रागान ते काण उडयत आशिल्लो कसं केलं तर खावचें जायना तशें ताका एक रुखान तुला एक रुखा उठ तितली बी शक्ती उरना आनी तो भुंयचेर पडता आनीक तशी उठता उठता आनी परत एक रुखान आनीक रुखा उठच्या म्हणून वता जाल्यार रे तेगेले जायना ते चारी दिकान पळोवन मस्त रडता पड्डान वदरता तेगेले तोंडान तुल्यान दांत ओट वचून तोंडांतल्यान रगत पडतो उरता अशी उरका जाल्यार अधिक मास येता हे अधिक मासांत तो मांकडो हट्टू कडेन फिरता फिरता कृष्ण पक्षांतूं ते मृगतीर्था लागीं उदक पिच्या म्हूण येता तेका थोडे बी उदक तातूंत पिवचें जायना कडेन पळय तान लागून लागून थंय आशिल्ले एक रूख चर्चा म्हणून वता तेगेले ते मांकड बुद्दीन पळय तो झाड हालेल तें कसं येता की म्हळ्यार तोच ते मृगतीर्थांत पडता मस्ती वचून तो उपास आशिल्लो तशें ताका ते उदकांतल्यान वयर येवचें जायना थंयच एक कडेन उदकांतूं तो राबून उरता ताका वयर येवचें जायना कसं केल्यार तो अशेंच तशें देखून थंय राबिल कडेन एक 5 दिवस तशी राबून उरता आनी 5वे दिवस दनपार सरता जीव सण सोडता तशें म्हणून अधिक मासांत तूं 5 दिवसाचे तीर्थस्नानाचे पुण्य ते मांकडा मेळटा तशें कसेंच की म्हळ्यार तो ते मांकडाल देह सोडून अगदी दिव्य न्ही जाता
आणि ताका विष्णुदूत येऊन विमानात बसकार वताचे ताका ते विमान बस म्हणतानी देवत लोकांना सांगता गेलता म्हणता देवा हांव तर असल केन्ना पुण्य केलें ना की असल विमानात तूं चडची वरां पळोवप सुद्दां म्हाका भाग घेना जाल्यार रे म्हाका हे लोक कसले हांगा चड म्हणटा विमानात तूं म्हणटा दिसता तागेले मनात अशी देवदूतांक कळटा तांणी म्हणटाची तुमकां पुरुषोत्तमाले दिव्य सानिध्य प्राप्त जाल्या गोलोकात वचचेत आमी म्हणून सांगतात तेन्ना तो मांगकोड म्हणटा ना ना हांव आनीक मस्त पाप कर्म भोगचें आसा कसं पुण्या काम केलें म्हणून म्हाका गोलोक प्राप्त जातलो कशी पावस पडत तेन्ना मुंयचे रे तण जेतकी तशी म्हगेले पाप आसाची तशी जाल्यार रे म्हाका अशी दिव्य शरीर कशें जालें प्राप्त म्हाका सांगाची म्हणून सांगता ते श्रीहरी दूत म्हणटाची ಒಟ್ಟು ಮಾಸ पासून श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मासू तू हे मासान तू कोणाका करचे ना तसं तप केल्यावर जाल्यार तू मांगकोड जावन जंगलान तोट फिरताची मस्त नमुन्याचे फल आनी काणयेन खावचे गेलो जाल्यार तोंडाक गुळ्ळे गुळ्ळे येवन तुका ते खावचे गेना अशें तू थंय उडेल ते फल ते कसेल की मारी भुके नाशिल्ले मस्त लोक मनुष्य लोक ते खालालेची तशें तुका उपास केल्यावर बी जालें आणि परोपकार केले मी पुण्य मेळे तशीच 5 दिवस पासून थंडी वारो वत ಒಟ್ಟು सहन करून तू हे मृगतीर्थांत उरलो आणि कडे रे तुका 5 दिवसाचे नालील पुण्य मेळे तशें रोगी जावन तू पुरुषोत्तम आले महिन्यान तू 5 दिवस थंडूत का नाल्यावर जाले आणि तुका अक्षय फल प्राप्त जाले ते ऐकून त्या मांकडाक ते आत्माक आश्चर्य जाता तशी तो थंय आशिल्ले वनदेवत्यांक ते मृगतीर्थाक पांय पडता आनी ते कालंजरीक गुड्ड्याक ಒಟ್ಟುची थंयशे वृक्षाक म्हळ्यार रुखांक वाल्यांक ಒಟ್ಟು नमस्कार करता तशी ते दिव्य विमानांतून प्रदक्षिण घालून बसता आनी मुखार ते विमान गोलोकाधिकान वता गोलोका वचून पावच्या विमानांतल्यान देंवता आनी पुरुषोत्तमा पांय पडता तशी ताका गोतनाशीची अल्पपुण्यान ताका हे सौभाग्य मेळे म्हणून नारद मुनीक नारायण ऋषी सांगतात तशें जावन हे अधिक मासाचे व्रत केलेल्या लोकांक मस्त पुण्य आसा तूं नमुने साधने पासून पुरुषोत्तमाल सेवाची श्रेष्ठ म्हणून सूत शौनकादी मुनीक सांगतात आनी नारायण मुनीक पांय पडी नारद मुनी सत्यलोकाक वतात अशी अधिक मासाची काणी